वो बोवाड आमगे बेबी शावराचो पूण तेज्या पयलीं कित कित जालें तें हांव तुमकां दाखयतां. आम आहाय आतां कॉस्को येयलें शॉपिंग करपा. कित्याक लागून बेबी शावरा शॉपिंग करपा. You don't want to buy a TV? TV कित्याक घेवपा नाका तुका? Because when baby comes, I don't want to show her the screen. In Goa also, I don't want it in my room. I always wanted a room, TV in my room, but now no. हांव कित करूं? म्हाका नाका टीवी. बायलान बसून तुजी माय. घेवपा येयला एक आनी घेतो दुसरो. तुवें म्हाका टावल दिलो तो सारको ना. हो टावल बरो दाट आहा. हांवें दिला मामान दिला. मामागे टावल पातळ आहा. तू आख्या आंग हें जायना. ताचो दाट दाट आहायचो. हुंच कलर सांग 1 2 3. म्हाका लायक जाला हो. चलो शॉपिंगा पूण सोफाचे सुस्सेगाद चिल माता. शॉपिंग करपा येयलो एकचोय आनी एकचोय पापाराझीस. सारकें माडांक घोड चोय ब्रो. बेल्जियम चॉकलेट. मामी वचून दिवपाचें घे माडांक घोड हाड मग. तो गेलो माडांक घोड. 30 पावंडा बी केक आहा ती येदीशी आसताय मगो. इंग्लीश 40 पावंडा केदोळ केक आहा. ते शुगर आज चड आसा थंय. केदो कोत्तून काड कॉस्कोचें. तूं कर मरे सगळ्यांना सांग. नरे केदो पासून एल्ट्रीच्या घेवन येतो आमी. I didn't touch and see how it is first. चटणी ब्रेड करपा बरें आहाय. बेब ही विंग्साक ट्राय करया. बेबी शावरा बोर लागला मागीर तीच घेवपाची विंग्सां. बेब हांवें तुका कितें हाडा? कितें रे? गू हाडा. 3 पावंड 3 पेन्साची तुका ह्यो 40 बॉटल मेळटाय. बेब तूं शॉपार वयता तुका त्या बारके एक बॉटल कितें दिताय? 1 pound. 1 पावंड 70p to 1 पावंड. 35 पावंड ते फायत काटे एक केसीचे. हुंच घे रे बॉय. बरो हो बरो मरे बडवायझर. बडवायझर घ्या पूण हे मरे बडवायझर पिवपा मेळपा ना आमकां. कित्या रे ब्रो? मुगे पार्टी आहा ती सोनवारा आहा आनी बडवायझर खंय बुधवाराकू पिताय. बडवायझर बुधवार. सोनवार आतां बुधवार करया तूं गेलो. हे पाटे न्हू हे बुधवारा हाल्या पिवपा. बुधवार करपाचो. म्हाका गोड गोड अल्कोहोल लायक. कळ्ळें तुका? तूं आसतो असलो अल्कोहोल पिवपा हांवें. कोडू उलयलें म्हणटरी गोड पिवपाचें. बुधवार दोगांयनी भाजी कोण कित कोता येता? बुधवार दिलो ब्रेस्तार गेलो. आमी ब्रेस्तारा पोतून घराको दोलो आमी वचे शुक्रारा उबालो पोतून. शुक्रार हाडा आतां कित्या लोकां बियर चड लागताय. गेली ती ब्रो हांवें ह्या भुरग्यान सजेस्ट केल्ली म्हाका ती. He has a son. शॉपिंग कोता आसतना आमकां मेळ्ळो आमगेलो ओल्ड फ्रेंड. तुम जाणाय की आम ऑन अ जर्नी टू गेट बॅक इन शेप आनी हितू टायम पासून ऑयली हातालो अंटील म्हगे फ्रेंडान म्हाका एअर फ्रायरा इंट्रोड्यूस केलो. सद्या मातशें हें सगलें घेताय सोर बीर घेताय. बट आतां आमगेलो शॉपिंग सेक्शन वचय अशें करून कितें दिसपा आहा. 5 वरान आमगे शॉपिंग काबार जालें आनी एल्ट्रीच्यान सांगिल्लें की तेगे फेवरेट हॉटडॉग्स हिंग मेळटाय. 10 मिनट जालीं आतां आमगे ऑर्डरी रावताय. हांव चिकन उगत करून हातलो आतां एट लास्ट ऑर्डर रावन आमगे ऑर्डर हापा मेळपा ना कित्याक टेबल निवळ करपा जाय. सेल्फ सर्वीस टेबल निवळ करून सगलें जेवण बरे भशेन टेबलार मांडिलें पूण येन हावपा लागलो कोण तो तुमचो. शॉपिंग काबार जालें म्हाका दिसोल्लें पूण ना. बेबी शावरा जायत्यो गेम्स जाल्ल्यो आनी जायते गिफ्ट्स घेवपा जाय आसले. तेका लागून आमी गेलीं पावंडलँड जिंगा बसून जायते गिफ्ट्स केले आनी ते गिफ्ट्स खूब तेणें आपण पॅक केले. गिफ्ट रॅप करून आमी गेलीं एअरपोर्टार. कित्याक? सिस्टर इन लॉ येता फ्रॉम आयर्लंड तेका व्हरपा येयलो. वेन शी लेफ्ट फ्रॉम आयर्लंड शी वॉज नॉट वेल. बाय द टायम शी रीच हिथ्रो हर हेल्थ गॉट वर्स. सो पयलोच आमी केली ती तेका पयलीं एक बरी कॉफी दिली आनी पॅरासिटामॉल दिली कित्याक तें ऑलरेडी कोकडे जालें. आको पिंक जागा हा तो. I'm a Barbie girl in my Barbie world. हॅलो तुगे बॅग धांवता ते रोटा ना सया. शिकोवन्या हांव तोच नाका तुगे फ्लायटी टायम जालो ना. ओके राव आमगे थिंग 2 दीस राव.